आयज आमी पयल्या दुसऱ्या आनी तिसऱ्या वाचपान कितें आयकलां? पयले वाचपान गोणी सारकी आपले पोरचेक ताणें उखलून इजिप्तकारां मदें ती गुलामपणान जियेताली तातूंतली भायर काडून आपली पोरजा ताणें करून ताका काडली. ताका आदींच निवडून हे भाशेन तांचो मोग तो कोत्तालो, पूण ताणें सगळें ओगडायल्लें आनी ताका लागून ताका जो देश ताणें ताका दिल्लो तिचो तान इजिप्ताक वेची पडली आनी जुजे तांच्या भावाक सगळ्या जाणांक ताणें योखार दिलो. ताणीच ताका विकून उडयल्लो, मारूंक सोदीत ते ताका. ताचे उद्देशी ताका सगळ्या जाणांक राखली सांबाळली आनी तांची पोरजा इतली वाडत गेली. मागीर तांकां गुलामपणान दवरली इजिप्तांत. तातूंतली तांकां परतून देवान काडली. आनी देव आमकां अशें सांगता, तुमकां केलां ते भाशेन हांव सगळ्या जाणांक कोत्ता जीं कोण म्हजीं पळय तीं. आमी दुसऱ्या देवाशी वचत तर जाल्यार आमी दुसऱ्या देवाक मानता, ते तुमकां पळयतले, पूण म्हजे पोरजेक हांव राखता आनी सांबाळटा. आनी तुमी कशे भाशेन एकामेका बरोबर जेवंक जाय ते उपदेश पर्यंत हांव तुका सांगता. आनी आयज देवान मोइजेसाक ताका निवडलो, ताका फुडारी केलो. तो म्हणूंक लागलो म्हजे लागीं जायना सायबा. ना ना, तूं भियेना काय, सो भाव आरोन आनी मिरयमूय आसतली, पूण हांव तुका दाखयता. आनी ताका तो दोंगरार आपूण व्हरता, मानामायन दिता आनी ते तांकां पोरगूट कर म्हणटा. आनी खरेपणी ती संतोश बरी जातली म्हणून अशें ताका सांगलें. तुमी हें पाळात, बाकीचें हांव सगळें कोत्ता तुमकां. मानामायन दिल्ले आसात, हे भाशेन आमचें जिवीत जिवंक जाय. पूण तशें घडलें ना. आमी आपलेपणान जियेलीं की ना, मागीर आमी बरें करचें आसतना वायट कोत्ता. पूण आमकां लागून न्हय तें, देंवचार आमकां नाडटा आनी ही फूट घालूंक सोदता आनी तो आमकां देवा सोडशिल्ली पयस व्हरता. पळयात म्हणटा, हे भाशेन हांव देवा सोडशिल्लो पयस गेलोलो आसा, ते भाशेन हांकांय हांव व्हरतलो. देवाच्यान कितें करूंक जाता? देवान आमकां स्वतंत्रपण दिल्लें आसा, आमकां जाय पळय तशें आमी कोत्तले. हांव हे भाशेन देंवचारान आपलें जिवीत सारलेलें आसा आनी तो आमकां सगळ्या जाणांक आपल्या ताब्यांत कोत्ता. आनी ह्या संवसारांत आमी हेंच पळयता, बरें आनी वायट. आनी आमी वायट पळय जाता तितलें कित्याक लागून जाता? आपल्यापणाक लागून. आनी तिचोच तो आमकां मागीर सगळ्या जाणांक आपल्या ताब्यांत कोत्ता, गुलामपणान दवरता आनी गुलामूच जाता आमी. आनी असले स्थितीन आसल्या उपरांत इतलीं वर्सां तेन्ना ताका बरोबर हाडलेली, आतां तो आमकां ताचो पूत दिता. आनी आमी पातकी आसलेलीं तेन्ना तो आमचे पासत मोगता आनी आपलें रोगत ताणें वारोयिल्लें आसा, त्या रोगतान तो आमकां नितळ निर्मळ कोत्ता. पूण आमी कितें करूंक जाय? पयले सुवातेर आमचे पातक आमी कबूल करूंक जाय. सगळीं आमचीं चिंतनां, बरी वायट पोजडी कसलीं जावं, सगळीं ताच्या ताब्यांत करूंक जाय. ताका ती ओपून दिवंक जाय. कशी दितल्या? हांवें तुमकां एक पद्दत शिकयल्या. सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आहा तितलें भायर सोदता. आमी जाणो, अभ्यास केल्या उपरांत कार्बन डायऑक्सायड, इम्प्युरिटी सगळ्यो भायर सोदता म्हणून. फकत कुडीच्योच न्हय, पूण मनाच्यो, भावनाच्यो, आत्म्याच्यो, ह्यो सगळ्यो इम्प्युरिटीज भायर काडया. ही चिंतना, ही भावना, ही चाल, हे भितरली संरचना पातकाचें आसा तितली संरचना म्हणजे स्ट्रक्चर्स तो घडून हाडटा. आनी हे परी तो आमकां भितरल्यान गुलामपणान दवरता. आमी वयल्या वयरूच जियेता. ताका लागून कसलीं चिंतना आसात आमची, कसलीं भावना आसात ती जेजूक दिली की ना, सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान भायर काडली की ना, जेजू 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 म्हणून, मागीर कितें जातलें? ही सगळीं काडलेलीं आसा, ताचेर दवरली की ना, तो ती नितळ निर्मळ कोत्ता, आपल्या रोखदान ती पुसून काडटा. आनी दुसऱ्या सुस्कारांत आमकां आपली बरी चिंतना, बरी चाल तो घडून हाडटा. तशे भाशेन देंवचार वायट कोत्ता, जेजू आमकां बरेपण दाखयता. आनी हे परी आमी मागीर भितरल्यान मन आमची उजवाडोन येता.
हें केलां तें हांवें सारकें करूंक ना कित्याक लागून हे सगळे भितरल्यान तो आमकां ही जाणवाय पवित्र आत्मो दिता आनी हे भाशेन आमचें जिवीत बरें करता आनी मागीर आमी ताचे बरोबर हे भाशेन रावलीं की ना संतोश बरीत आमचें जिवीत सादतलें म्हणून आमकां पुस्तकांत सांगलां देवाच्या उतरान कळीत केलेलें आसा तर आमी पळयलां कशे भाशेन जेजू फुडें आमकां निवडटा आनी धाडटा पूण आमी सगळीं देवाची पोरजां ताच्या पाद्रीपणान ताच्या जिवितान आमी भाग घेता तर आमकां सगळ्या जाणांक हो अधिकार दिल्लो आसा जाका आपयल्यान ते वय आतां आमकां आपयल्या पूण आमकां सगळ्या जाणांक तो आपयता त्या पावंड्यार गरोब्यांत पायमायक मागीर तुमी फुडें गेली की ना थंयसर तुमकां तो आपयता आनी थंयसर तो तुमकां अधिकार दिता जशे भशेन आयज अधिकार दिलेलो आसा ताच्या शिश्यांक तेच भाशेन तो सगळ्यांक आमकां दिता कित्याक आमी सगळीं ताचे सोबे आसा आनी तो आमकां म्हणटा वायटाकारांक बरें करात जीं कोण पिडेंत आसा तांचे पासत मागात जीं कोण देंवचारान तोडफोडत आसात तांकांय म्हज्या नांवान मागणें करात आनी हांव ताका सुटका दितलो आनी आदीं सांगलेलें आसा की तो शिश्यां बरोबर तांच्या उतरांनी कोन्यांनी आपले कारभार फुडें व्हरतालो आनी व्हरत आसा आयज पर्यंत कितलो लोक हांगसर येता हांव तुमकां एकूच सांगता एकलो कालकाता सावन हांगसर प्लेनांत आयलो आनी एअरपोर्टार सावन सोमतो हांगसर आयलो ताणें ताका सांगलें म्हाका इगोर्जेंत व्हर सायबाचे इगोर्जेंत तो ताका सांगतालो ड्रायव्हर हांगसर कासिनोज आसा हांगसर गोंयांत थंयसर वचोंक जाता तो म्हणूंक लागलो म्हाका हें सांगी नाकाय म्हाका हांगसर येवंक जाय तो हांगसर आयल्या उपरांत ताणें थंयसर मागणें केलें आनी तो म्हणूंक लागलो हांगसर कोण अधिकारी आहा कोण वडील आसा ताका मेळोंक जाय म्हाका येवन मेवलो आनी रोडोन ताणें म्हाका सांगलें म्हाका दर्शन घडलें सायबाचें आनी ताणें म्हाका पेकोवणी दिल्ली आसा हांवें ताचे कडेन मागणें केलें म्हाका कांकरू जाल्लो पोटाचो आनी दोतोर म्हणटाले हें तुका आनी कांय जावपाक ना तर तरी पूण करया हें ऑपरेशन ताणें मागलें आनी तें ऑपरेशन बरें जालें ताका पेकोवणी मेवली आनी तो पेकोवणी मेवल्या उपरांत थोडें तेंप रावन हांगसर आयलो ताका आर्गां दिवच्या म्हणटच पळयात कशे भाशेन ताच्या मुन्यारा उदेशीं देव वावुरता जेजू वावुरता हो मनीस हांगसर आयलो आनी रोखडोच हांगसर म्हाका मेळ्ळ्या उपरांत ताची फ्लायट पोत्तून आसलेली तो पोत्तून गेलो हे भाशेन हिंदू लोक दुसरो लोक हांगसर येवन इतलें अणभवता हें आतांच घडलेलें आसा अलीकडेच तर कितलो लोक हांगसर येवन बरो जावन वता आनी आमी सगळीं जाणां कित्याक म्हणून येता आमी हांगसर कित्याक आमकां बरेंपण मेळटा मागलें म्हणटच तो आमकां दिता ताका लागून म्हजे भयणीन आनी भावनो आमचें जिवीत सगळो गत आमी जेजूच्या एकवटान सारया जेजू पयस ना जेजू आमचे भितर जियेता तो आमच्या काळजांत आसा कुडींत मनांत ओतम्यांत ताका आमी आजीर जावया आनी ताका आजीर जावन आमचे चिंतनाक चालीक उतरांक आमी हाजीर जावन ती सगळीं सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या ताब्यांत करुया ही सोंपी चाल हे सोंपें मागणें आमी तर हे भाशेन जिवंक लागल्या जाल्यार आमचे उद्देशी जेजू दुसऱ्यांक बरेंपण फावो करतलो आनी केलेलें आसा म्हणून कितलेच जाणांनी म्हाका सांगलां आतां म्हाका हांगसर 13 वर्सां जालीं हांव हें सांगीत आसा आनी लोक आयकूंक लागलेलो आसा ते भाशेन प्रॅक्टीस करूंक लागलेलो आसा आनी ताचें जिवीत बरें जावंक लागलेलें आसा कित्याक लागून कित्याक जेजू आमचें सगळें जिवंत आसा आनी ह्या जिवंत जेजूक आमी एकवटून रावंक जाय आनी हांव तुमकां सदांच म्हणटा जेजू भाशेन जो आमचे भितर आसा ताकाय संदी दिवंक जाय आमी मागणें करूंक रातची 5 मिनट ताचे बरोबर सारूंक जाय आनी सकाळीं उठली ताचे बरोबर कित्याक तो आमचे बरोबर भितर आसा जशे भाशेन ताणें बापायक आपलें जिवीत ओपून दिलें आनी बापायचें आयकतालो तो तेच भाशेन रातभर आमचें मागणें जावंक लागतलें जेजू सगळें आनी उठली म्हणटच ताका एकवटान रावली की ना मागीर दिसभर बाकीचीं 24 वरां आसात तीं
जेजू सगळे आमी सादतेले हांव पळयतल्यात तुमी सोंपेपणी आनी कसल्योय अडचणी येवं आमी भिवची नात कित्याक जेजू आमचें सगळें आसा तांकां ताचे बरोबर आमी फुडो कोत्तेले हांव आनी तो आमकां वाट दाखयतलो कित्याक तोच जावन आसा आमची वाट ह्या संवसारांत ताकाच सगळें बदलूंक जाय सर्गीचें राज हांगसर स्थापन करूंक जाय ताका सांगात म्हणून तातो वचून सांगात सर्गीचें राज लागीं पावलां आनी आमी सगळ्यांनी बरोबर बरे भाशेन तो जियेत जाल्यार आमी सगळीं जाणां जेजूक हाजेर कोत्तेल्या आमी आसा पळय थंयसर गोंयांत वय सगळ्याक हे भाशेन सगळो लोक तेच भाशेन कोत्ता आख्या संवसारांत आमी सगळीं आतां आमच्या हातो शेवटेन दवरया कित्याक आतांच्या ताळटांनी शक्ती आसा जेजूक आमी हाजेर जाली की ना ही शक्ती पॉझिटीव जाता आनी आमचे कुडीक ती पेखोवणी हाडटा कितले जाणांक नॅगेटीव एनर्जी आसा म्हणटच हाडां दुखतात पांय दुखतात चलोंक जायना हे भाशेन तर मागणें करशात हांव गॅरंटी दितां जेजू आमकां पेखोवणी हाडटलो ट्राय करात ट्राय केलें म्हणटच तें जातलेंच हे भाशेन हात जोडात उठेन दवरात दोळे बंद करात प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू आमचे कुडीन पांयाची बोट आसा थंयसर तकली मेरेन सगळ्या सांदांनी भरोन तकली पर्यंत तो गच भरलेलो आसा कुडींतूच न्हय पूण आमच्या मनांत आनी आत्म्यांतूय सगळें सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवान भायर काडया बरें वायट पोजडें कितें आसा तितलेंय ताच्या नांवान भायर काडलें की सगळें पिळून भायर काडलें की आमकां ताची शक्ती दुसऱ्या सुस्कारांत मेळोंक लागतली आमचें जिवीत तो बदलून काडटलो आमच्यान काडूंक जायना ताच्या रोगतान तो आमकां पुसून धुवन ताचे सारकी आमकां उदीक करतलो कित्याक आमी जावन आसा ताचे कुडीचे सांदे जशे भाशेन आमच्या कुडीचे सांद्याचो परामर्श कोत्ता तेच भाशेन तो आमचोय कोत्ता ताका आमी सहकार करया हे परी आमच्या मागण्यांतल्यान ह्या संबंदांतल्यान जेजू आर्गान दिन वाच तुका कित्याक तुवें आमकां सगळ्या जाणांक ही शिकवण दिवन आमची मनां तुज्या उतरांतल्यान उजवाड आयलें आमी ते भाशेन जिवंक आनी आमचें जिवीत तुज्या एकवटान सारूंक तूं आमकां मदत कर